Hello everyone, good morning and welcome back to the channel. So सगळी कशी आहे फ्रेंड्स, बरे आहेत तुम्ही? आम्ही बी बरे आहे. आणि आज बेगीन व्लॉग स्टार्ट केला हा. चोय नायसा बेबी. गुड मॉर्निंग. चोय आज ते ब्रेकफास्ट करता कित्याक आयज न्ही लेट उठल ते. आज तेका हॉलिडे हा, स्कूलाक गेलो ना. आणि हा टायम चोय किती जाला? टायम ऑलमोस्ट 10:30 जालो आहा. ते हेचे कार्टून चोयता हिंगा बेबी. आणि सो आत न्ही म्हाका शॉपार वचपा जाय. तेका नूडल्स जाय. सो ते नूडल्स हाडटा आनी मागीर ते नूडल्स करपा. केसो हॉलिडे आहा तुका आयज? हां, व्हडले भुरगे स्कॉलान धाकटे भुरगे हॉलिडे. ओके ओके, बरें बरें. आज चान्स तर तुगे न्ही? केसो चान्स खेळपाचो? सो आतां फर्स्ट शॉपार वयता, बेबी नूडल्स हाडटा आनी तेजे परस म्हाका वेजिटेबल स्टोरार वचपा जाय. थिंगसान कोरिएंडर हाडपा जाय चिकनाक घालपा. सो या तुमकां दाखयता. सकाळीं फुडें आमगे मानोरा हिंग शॉप आमकां लागीं आहाय, चड पयस न्हय. हिंगा शॉपा नांव लुलू मार्ट. चयलें. सो आतां चोय हांव वेजिटेबल काड्यार येयलो आहा हिंगा. चोय आमगेलो कितें बाबा कोरिएंडर हा? हय आहा. चोय सगळें आनी आयज केशें हा रे रेटू? भेंडी, कॅबेज, कॅरट, कॉलीफ्लावर, ऑनियन, चिलीज, पोटेटो, टोमॅटो चे रेट्स फ्रेंड्स. सो तो राईट स्टॉक हाडलो आयज. सो हेचो नूडल्स जाले फ्रेंड्स रेडी. आनी हांवें ते सिंपल केले आहा तशें केले. हांवें कांय एड केलें ना तितून. ना तांकां चोय बेबी घालून दिवपा जाय. चोय टायमचे बार जाय तिली. ते एक बाबा आनी ते बेबी केलो. बरो जाला रे? केसो जाला? भात काबार तो सगळें. सो आतां आमगे सगळें जालें रांदून बी. आनी आयज सगळें मिसिसान केलां आनी चिकन हाडलेलें. चोय ग्रीन चिकन केलां. चोय एशको केलां आयज ग्रीन चिकन. आयज म्हाका व्हेरी सॅड फिलींग जालें कित्याक मुगे बायल आनी बाप मुगे व्हिडियोन येयले ना म्हूण. सो आतां न्ही फ्रेंड्स आमी एक प्लेसीर वयताय आनी तुमकांय बी दाखयता. सो फ्रेंड्स फर्स्ट थिंग हो चोय म्हजे वांगडा मुगे काजन हा. हाय गायज, हांव वाल्मिकी बारबोजा आनी हांव मुगे तिजवा बारा दोंगरार वयता प्रेयर करपा. आमगे थिंगा पुरीस आहा एक. सो आतां आमी वयताय. चोय ही वाट ती. आनी हिंग न्ही जायते आतां घर येयलें दोंगरार. आतां वयर पासून घर येता दिसता म्हाका मुखार. सो हिंग मातसो आमगे दाखयता तुमकां सगळें. सो आतां न्ही फ्रेंड्स आमी ओद्दे वाटी पावलो आहाय. आनी हो आमगे एडवेंचर असो दोंगरार वचपाचो. सो हिंगचोय बारीक बारीक सगळें आहा थंयचोय चुन्ना. आतां जाता हिचोय बारकें आहा चोय हिचोय. आनी जायते व्हडलें हिचोय झाडां आहाय चुन्नाची. चुन्ना, काजू सगळें थंयसो हें आहा हिंगा सारकें. कितें म्हणटा तूं सारकें न्ही? हय, आतां मुखार गेले आनी मुखार आनी मेळटो आमकां. सो आमगे वाट लागीं हेचो होच आमगे हें आहा डॉगी सपोर्टर. सो गायज आतां फायनली आमगे इतू व्हडली जर्नी जी एडवेंचर आमगे करपा आसता तो आमी करून इतू व्हडली वाट करून आमी फायनली आमगे डेस्टिनेशनाचेर पावले. तरी पासून आतां आमगे थोडीशी डिफिकल्टी उरलो आहाय आमी फुडसाको वचपा. ती आमी तुमचे बारा करूंक सोदताय. सो तुमी आमच्या बाराक येयात. सो गायज असो आमगे पुरीसो तुमकां दिश्टी पडटा. तो आमगे तितून बांदलोलो. सो आतां आमगे हे फुडसाको पावलाय. सो फ्रेंड्स फुरीस. सो हो न्ही फ्रेंड्स फुरीस आहा तो तितून बावलोलो जायते वर्सां पयलीं. आनी हेज न्ही इस्टरा फेस्त कोत्ताय. सो एवरी इस्टरा आमी येताय हिंगा आनी बरे भशेन सगळें करून सगळीं जाणां आख्खी फॅमिली मेळून येताय आनी हिंगा फेस्त जाता थंयचोय. आनी तेका तितून सगळें शेड बेड केला बरो केला. पयलो अशें करून आहलो तो. पयलो मातसो डिफरंट आहलोलो
सो आजचो हे भशेन केलो आहा आनी हिंग मिरिकल्स घडटाय जायत मिरिकल्स जाले आनी सगळे आमकां मिरिकल्स फावो जालो ह्या फुडसाकोसान सो हांव तुमकां हिंग दाखोवपा येयलो कित्याक डेली आमगे घरा कडेन लायफ जावं भायर तेंच जाता समथींग कितें तरी आमी डिफरंट दाखोवपा जाय ताका लागून हांव तुमकां ते हो फुरीस दाखोवपा येयलो स्पेशली आनी आमी भारतान तर मागले आमगे सगळीं काम जाय सो आतां आमगे फ्रेंड्स सगळो प्रेयर बी जालो आनी आतां आमी मातसो मुखार येयलोले जे तुमकां दाखयता सो हिंग न्ही गायज आमी पयलें भुरगेपणी आमगे व्यू चोवपा म्हणजे आमी सो वचूच हे व्यू वचूचे अख्खो दोंगर सो आमी चलत थंयचे मुखार पावलेले आनी हिंगचे म्हाका कितें दिसता पडले ते फ्रेंड्स चार आहाय ते चयली धाकटे भुरगेपणीर आमी हाताले हातुगडा सेतचे आतां ती परत दिसती पडले मेमरी जायते हाचे हिंगा ओके आतां आमी मातसो चलोन हेचे मुखार पावले आनी एक प्लेसीर लोकेशनार हेचे हिंग न्ही पयलीं आदले तेंपार फातर काडटाचे बारीक ऑब्जर्व कर ही सगळीं हडपाचे हिंग सोकला टांक बी हाचे हिंग सो आतां आमी दोंगरार येयले तूं तुगे कितें एक्सपिरियन्स शेअर करता हय हांव कितें सांगपा सोदतां जे आतां आमगे दोंगर आसताय कुळागर आसताय ते आमी विजीट करपाचें आनी चोयन दवरपाचें खूंय कितें आहा केसो प्लांट आहा कित्याक थोडे फावट कितें जाता आमगे घरान कितें जाता कोणा मनशां आनी आमगे मेडिसीन आयल्यानूच आसता बट आमकां खबर आसना कित्याक आमी विजीट करनाय आमी जायते फाटी फर्माशी बी धांवताय ते मेडिसीन अवेलेबल बी आसना बट इन रियलिटी थोडे फाटी तें आमकां आयल्यानूच आसता आमकां खबर आसना आमी बिजी आसताय मोबायलार फेसबूक इंस्टाग्राम नाजाल्यार आनी कित्या लागून आमी पावनाय सारकें एक्झॅक्टली सो चोय फ्रेंड्स आयची ट्रीप बरी जाली बरें दिसलें जायते तेंपांनी हिंगा दोंगरार येवन आनी तुमकां केश करून सगळें हें लागोलां म्हाका कमेंट करून सांगाय सगळो आमकां नेचर विशालकायचो चोय काय बरी झाडां पेडां आमी झाडां पेडां कातूताय बिल्डिंगां बांदताय सगळें बांदताय पूण हिंग सुसेगाद आमी बरी शांती आसा काय बरी सो गायस आतां आमकां अनएक्सपेक्टेडली हेचो कितें मेळटा कांडा झाड हेचे आतां ही आजुनूय सिजन जालो ना बारीक आहाय फुलां येताचे आनी ही जायती व्हडली हाची हिंगा वयर हाचे आनी बारीक जालें हेचे चयली बारके जाले सो सगळो फ्रुट्स आनी कितें म्हणनाका सगळें आमगे दोंगरार मेळटाचे हिंगा आनी फ्रेंड्स आमी आमगे मोग कोत्ताय तसो आमी आमगे एनिमल्सांचोय करपा जाय सो गायज आतां आमगे घार वचपा वाटेक पावले आमगे आख्खी जर्नी दी आसलोली ती आमगे डेस्टिनेशनाची बी वचोन आमी डायरेक्ट येयले आमकां खबर नासलें फर्स्ट स्टार्टिंग की आमकां हो हिमालय जो आहा तो आमकां चडो जाता आसलो आमगे दांडो मान थिंग येवपा जातालो म्हूण बट स्टील आमगे जर्नी कंप्लीट केली आनी आमगे दांडो मारून येयले तांबडेलो आं सो आतां आमी सगळो पावले वचे फ्रेंड्स आतां हांव दोंगरासान घरा पावलो फ्रेश जालो आनी हिंगा चाव घेयले आनी हो फोव केलो आहा उशी गोड घालून आतां हो आयचो फ्रेंड्स ब्लॉग हांव हिंगा एंड कोत्ता टिल दॅन टेक केअर आय लव यू फ्रेंड्स बाय सी यू